हे जैत बाळासाहेबाच्या हिंदुत्व विचारांचे आनंद दिघेचे शिकवणीचे गोयात लँड जातनाच महाराष्ट्राचो नवो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेची प्रुडंटाक पहिली खासा मुलाखत। महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन 3 आणि 4 जुलयाक सभापतीची वेचणूक शिंदे सेना बीजेपी सरकाराचे विश्वासमत। शिंदे म्हणटा 170 आमदारांचो तेको विश्वासमत फॉर्मालदाद। मागास वर्गाचेर अन्याय नाका म्हूण पंचायत वेचणुकेक कोर्टाकडेन मागिल्लो प्राज। फुडले 10 दीस पंचायत संचालक ओबीसी कमिशन कच्च्या डाटाचेर करतले काम, उपरांत आरक्षण। हाच्या फुडें कसलेच राजकीय आंदोलनात वांटो घेवचे ना, बरोवन दियात, कामार परत घेता मुख्यमंत्र्याचो उपासाक बशिल्ल्या अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांक रकाद। देशभरात जीएसटी येणावळ जुनात 1,45,000 कोटी, सेगीत 5व्या महिन्यात 1,40,000 कोटी पार। फाटल्या जुनाच्या तुळेत 56% वाढ। गोयात 429 कोटी, वाढ 37%। किडनॅप केला म्हणून सांगून आवय बापायकडच्यान 5 लाखांची खंडणी उखलपाचो पुताचो प्लान फेल। गोयच्या कसिनोचेर कड्डूंक सोदी पैसे उडपी पुलिसांनी कसिनोचेर येवन उखललो। गोयच्या शिमेर कर्नाटकात जोयडाच्या गावांनी दुयेत पडटल्यांचे हाल। गाडी ना, रस्ते ना, कांबळीत घाल्ल्या दुयेती उखलून किलोमीटरचे किलोमीटर पायपीट। खासा रिपोर्ट। या वर्सा वास्को दामोदर सप्ताह मोठ्या दबाज्यान करपाचो वास्कोकारांची मागणी। 2 वर्सां कोविडात सप्ताचेर मर्यादा, 3 ऑगस्ट सावन सप्ताह। गोयचो आदलो आर्चबिशप राहुल निकोलाव गोन्साल्वीस संवसाराक अंतरलो। गेले 10 दीस हॉस्पिटलात चलतालो ट्रीटमेंट। निमाणे संस्कार केन्ना ते अजून थारिल्ले ना। देशात कोविडाचे 17,070 नव्यो केशी, ॲक्टिव्ह केशी लाखावयर। फाटल्या 24 वरात 23 जाण सोंपले। गोंयांत दिसाक नव्यो केशी 125, सक्रिय केशी तेकल्यो हजारावयर। महाराष्ट्रात शेतकार सुसायड फ्री करपाचो सोपूत सावंतवाडीचो आमदार दीपक केसरकरान घेतला। बाळासाहेबाचे स्वप्न जाले साकार, एक शिवसैनिक जालो महाराष्ट्राचो सीएम। विधानसभा अधिवेशनाक आर्जीन इन्व्हर्ट केले पोगो बिल। आमदार म्हणटा गोंयकारपण करतल्या आमदारांनी आता बिलाक दिवचो तेको, बिल संविधानाक धरूनच। वापरून उडोवपाच्या प्लास्टिक वस्तूंचेर बंदी आशिल्ल्या प्लास्टिक वस्तूंचे बेकायदेशीर उत्पादन, आयात, साठो, वितरण, विक्री, वापराक बंदी। गोंयांतूय अंमलबजावणी। नुपुराक तेको दिलो म्हूण कन्हैयाची गोवटी उडोवपी जिहाद्यांची पाकिस्तानी लिंक। गाडयेक 2611ची नंबर प्लेट। एनआयएक मोठ्या गँगाचो दुबाव। उदयपुरात आदोगादांचो जिहादींची केस घेवंक न्हयकार। संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 18 जुलै सावन सुरू, 12 ऑगस्ट मेरेन चलतले। 18 जुलयाक राष्ट्रपतीची वेचणूक। प्रेषित महम्मदाचेर वादग्रस्त वक्तव्य करपी बीजेपीची आदली म्हणयारी नुपूर शर्माक सुप्रीम कोर्टान काढली वडीर। नुपुरान देशाची मागची माफी, धार्मिक तणावाक कारणीभूत खंय नुपूर। प्रधानमंत्री मोदीची रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिनाकडेन फोनाचेर चर्चा। युक्रेन रशिया संघर्षाचेर दोनूय फुडाऱ्यांचे उलोवप। प्रधानमंत्र्यान चर्चा वाटाघाटीच्या मार्गाचो केलो पुनरुच्चार। टॅक्सेशन आणि स्टॉक मार्केटात आज सावन कितलेशेच बदल। पॅन आधाराक लिंक करपाक फी दुप्पट वाडयली। गोंयांत वाणिज्य पदवीधरांक रोजगाराची संद दिवपा खातीर सरकार करता काम। फाउंडेशन कोर्स म्हूण 6 म्हयन्यांचे प्रशिक्षण दिवपा खातीर भारताचे सीए संस्था बरोबर MOU।
पंचायतीचे वेंचणुकेक लागून गोंय विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाजाचे दीस 21 दिसां वेल्यान उणे करपाचो जाव येता विचार विधिमंडळ कामकाज समिती घेतली निर्णय।